बीजेपीन येता ते वेंचणुकेत एकला चलोची तयारी सुरू केल्या. मोगोच्या मतदारसंघांनी बीजेपीची बुन्याद घट करपाच्यो हालचाली चल्ल्यात. चवथीच्या निमतान बीजेपीन मडकय काम सुरू केला. दत्तप्रसादाक टार्गेट दिला सुदीन. ताका मडकय कामाक लायला. ताळगांवां सध्या दत्तप्रसाद सुदिनाच्याच नांवान बोवाळ मारता. दत्तप्रसादाक मडकय हालोवन बाबुशाक ताळगांव सोडपाचो बीजेपीचो प्लान. मोगोचो सांताक्रुजूय बाबुशाक. दाबोळे माविनांक आनी फोंड्या प्रियोळ आशिल्ले तशें बीजेपीक. पळयात बीजेपीचो प्लान टार्गेट सुदीन. पाळामुळां हालोवन तपासून पळोवपाचें काम मगो बीजेपी ह्या युती पक्षांनी सुरू केलां. बीजेपीच्या मतदारसंघांनी सुदीन मेतेर जाता म्हूण आतां बीजेपीचो कावंटर ऑफेन्सिव्ह. 2012च्या विधानसभा वेंचणुकेत बीजेपीन मगोक 7 सिटां दिल्लीं. मगोचे 3 आयले. भाजपान सध्या त्याच मतदारसंघांनी काम सुरू केलां. मगोचो मुखेली सुदिनाच्या मतदारसंघाचेरूच हात घाला. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दत्तप्रसादाचो बापूय मधू नायक आनी रवीचें लिंक वापरून सुदिनाक मडकय उपद्रव करपाचो प्लान शिजता. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण दत्तप्रसादाच्यो मडकय थंयच्या बीजेपी वाल्यां बरोबर 2 बसका जाल्यो. म्हणजे मडकय मगो बीजेपी काँग्रेस अशी त्रिकोणी फायट जावं येता. प्रुडंटान हाचेर दत्तप्रसादाक विचारलें. दत्तप्रसाद बाब, अशें आयको येयलां खंय मडकय सध्या तुज्या लिडरशिपा सकयल मिटिंगो चालू आहा पार्टीच्यो? ना 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 अशें कांयच ना. कितें आसा, चवथीच्या हाका लागून आमचो गणपती मडकय हां, आनी चवथीक लागून हांव हांगा मडकय आयिल्लो आसा. ओके. हय हय. आनी खुबशे आमचे जे कितें आसा, अर्दे मडकय आमचे रिलेटिव्ज आसा. हां, हय हय. आनी कांय कारणांक लागून खुबशे लोक तांच्यो आतां भेटी चालू आसा. कारण आमी पळयता ट्रान्सपोर्ट खात्याचें कशें आतां जे एन्क्वायरी चल्ल्या, सो खुबशे जे बस ऑपरेटर्स आसा हां, आनी ट्रक ऑपरेटर स्पेशली, ते खुबशो हांगा एक आपल्यो कंप्लेनी घेवन आयले की ह्या खात्या मार्फत तांकां हांगा खूब त्रास जाताले म्हणून. हांगचे राजकारणी ओके. तांकां खूब सतयताले म्हणून. हे आमचे नजरेक हाडिल्लें आसा. ते डेफिनेटली हांव मुख्यमंत्र्याच्या कानार पावयतलो की अशें अशें चल्लां म्हणून ह्या मतदारसंघात. ओके, पण तुमी ताळगांवचे बेज तुमी मडकय हालयना न्हू फुडें? ना ना ना, नॉट एट ऑल. आय एम व्हेरी मच इन तालिगांव. 2017 सुद्दां म्हजो सामको तालिगांवूच आसतलो. म्हणल्यार पक्षान जर म्हाका सांगलें की मडकय काम चालू कर म्हणून, जाल्यार पक्ष संघटना उबी करपाक हांव केन्नाच फाटीं रावचो ना. सुत्रां कडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण दत्तप्रसादाक मडकय हालोवन बाबुशाक ताळगांवां रावन मेकळें सोडपाचो बीजेपीत विचार चल्ला. बाबुशाक मगोक सोडिल्लो सांताक्रुजूय दितले. दाबोळे माविनाक घट करून दाबोळे आपल्या हातांत दवरतले. पिरोळ आनी फोंड्या बीजेपीचें काम चल्लां. थंय संघटनाय आसा. पिरोळा आदलो आमदार सभापती विस्वासाक सक्रीय जावंक सांगला. तोय हालीं मिडियांत तोंड दाखयता. सुदिनान आजी माजी आमदारांक धरून बीजेपीच्या मतदारसंघांनी मगोचो वावर सुरू केल्ल्यान आतां बीजेपीचो हो कावंटर ऑफेन्सिव्ह. महाराष्ट्रात फाटल्या वेंचणुकेत बीजेपी शिवसेनेन केला तसलोच प्रकार येता त्या गोंयच्या विधानसभा वेंचणुकेत मगो बीजेपीचो जावं येता. मगो बीजेपी सध्या आपापली शक्त तपासून पळयता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेवया एक विराम.